मोदी जो प्रायम मिनिस्टर आसा हे ताणें सांगिल्लें हांचे कडेन कसलोच इकनॉमीक प्लॅन म्हणटा तो ना. तो सांगता की सद्या भांगर घेनाकात, पेट्रोल आनी डिझलाचो वापर कमी करात, ट्रॅव्हल करनाका, फ्युअल सेव करा. अरे दिस इज लुकिंग लायक सम ट्रान्झॅक्शनल ऑर रोड सायड चाय पॉलिटिक्स. फाल्यां हो प्रधानमंत्री सांगतलो की दूध म्हारग जालें, आतां तुमी फुटी च्या पिया. वेर आर वी हेडिंग? एक म्हण आसा की देशाचो प्रधानमंत्री सदांच एज्युकेटेड आसपाक जाय, पढ़ा लिखा वा प्रधानमंत्री होना चाहिए, तभी देश की इकॉनॉमी सही तरीके से चलती है. जो आज प्रधानमंत्र्यान जो उलो दिला आणि ताजो पोपट, ताजो पॅरट गोंयचो मुख्यमंत्री सांगता गोंयकारांक की जे प्रधानमंत्र्यान सांगला ते फॉलो करचें. काल मुख्यमंत्री उलयला आनी आतां हांव सकाळीं मिडियाच्या तुमच्या चॅनलाचेर जर पळयत जाल्यार हो आसामाक पावला. सो गोंयान एक म्हण आसा की जे तुमी चॅरिटी बिगिन्स एट होम आमी म्हणटात. सो मुख्यमंत्री जेन्ना सांगता की प्रधानमंत्र्याचें डायरेक्शन जें आसा तें आमी फॉलो करचें, जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान पयलीं चालू करपाक जाय. त्यो 5-5 गाडयो घेवन भोंवतात त्यो बंद कर आनी कदंबान भोंवपाक चालू कर. तुजे जे मंत्री जे सगळे आसा तांकां सांग पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज कर, गाडयो यूज करपाच्यो बंद करा जर तर फ्युअल सेव करपा आयल्यार. आनी म्हाका एक समजना की प्रधानमंत्री एका सायडीन सांगता की तुम्ही फ्युअल आसा ते सेव करा, जाल्यार आतां ह्या 3 राज्यांनी तुम्ही मॅसिव्ह जे स्वेरिंग इन सेरेमनी केल्यो त्यो कित्याक केल्यो तर? आज आता ह्या क्षणा पयलीं काही क्षणा पयलीं आसामाक जाली मेजर, तांणी हजारांनी थंय लोक आयले. देशातले सगळे मुख्यमंत्री, देशातले सगळे सेंट्रल मिनिस्टर ट्रॅव्हल करून आसामाक गेले. मग कित्याक तर तुम्ही थंय फ्युअल आनी पेट्रोल वेस्ट केले? म्हाका दिसता ह्या सरकारा कडेन कसल्योच इकॉनॉमिक पॉलिसीज ना. हे मोदी सरकार कंप्लीट फेल जाला ह्या देशाची इकॉनॉमी सांबाळपाक. आज डॉलर तुम्ही पळयात, आज 95.56 जालो डॉलर. जेन्ना UPAचे सरकार आशिल्ले तेन्ना डॉलर वॉज ऑलमोस्ट क्लोज टू 60 रुपीज. 60 रुपीजाचेर आसतना ह्याच प्रधानमंत्रीन कितें कितें भाशणां केल्लीं ही आनी हांव रिपीट करना. सो म्हाका दिसता गेल्ली 13 वर्सां हे सरकार फेल जाल्लें आसा. आज रॉ मटेरियलाचे प्रायसीस जर आमी पळयत जाल्यार दे आर स्काय रॉकेटिंग. तो सांगता की एका सायडींच्यान वर्क फ्रॉम होम करा, पूण रियलिटी अशी की आज अनएम्प्लॉयमेंट आनी खास करून गोंयचे जर आमी पळयत जाल्यार गोंयान आंकडो जर आमी काडून पळयत जाल्यार गोंयचो अनएम्प्लॉयमेंट एज पर द CMI डेटा शोज एट 13.9%. आज यूथ जॉबलेस जाल्या. जवळपास 20 ते 25% गव्हर्नमेंट जॉब्स अजूनही वेकंट आसा. गोवा इज अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन, गोवा इज अ टुरिझम स्टेट, पूण हांगा कॉन्सेप्टूच ना ह्या सरकारा कडेन. आतां येता आसतना हांवें होर्डिंगां पयलीं की ते शेकेथलॉन म्हणून 21 आनी 22 तारखेक गोंयान, आनी थंय 2 जाणांचे व्हडले व्हडले फोटो, एका सायडीन प्रमोद सावंत, एका सायडीन रोहन खंवटे. सो म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान पयलीं हें सगळें बंद करचें. जे तुम्ही पयशे नाशाडी करता इव्हेंट्स करून ते पयलीं बंद करा आनी मागीर लोकांक सांगा भांगर घेनाकात, कुकिंग ऑयल यूज कमी करा, ट्रॅव्हल कमी करा, फॉरेन देशान वचूं नाका. अरे हे सांगपी कोण? आज प्रत्येक मनीस कश्ट करून आपूण जोडटा किंवा त्रास काडून तो नोकरी करून ताका सॅलरी येता. म्हणजे फाल्यां हे भारतीय जनता पार्टीचे लोक आणि तांचे लिडर लोकांक आज सांगतले की कशें वागपाचें, कशें भोंवपाचें. फाटल्या दिसांनी जेन्ना एक बारीकसो थंय इराणाक जर वॉर जालो जाल्यार आमकां गॅस सिलिंडर मेळपाचे कमी जाले. ह्याच नरेंद्र मोदीन लोकांक परत चुली कडेन व्हेले. लोकांनी लाकडां पुंजोवपाक चालू केलीं, लाकडां घालून रांदपाक चालू केलें, लोकांनी आपले स्टोव परत काडले. फाल्यां अशी परिस्थिती येतली, हो नरेंद्र मोदी सांगतलो की आता कपडो म्हारग जाला, तुम्ही आता केळीची पानां बांदा आणि भोंवा म्हणून.
ही परिस्थिती जातली. सो म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार देशाची इकॉनॉमी पळय आज काबार जाल्या. वी आर हेडिंग टू अ डिझास्टर. आमचे लिडर श्री राहुल गांधी हे सदांच सांगता की इकॉनॉमिक पॉलिसी ऑफ आमच्या देशाची ही सारकी ना आणि आमचो देश हो एका धोक्यान वता हे आमचे लिडर सदांच सांगत असतात. आता भांगराचेर जेन्ना आमी जर तर पळयत जाल्यार खरो इकॉनॉमिक ब्लंडर ह्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केला. 2015 जर तर याद जाता जाल्यार नाल्यार हांव परत एकदा गोंयच्या जनतेक याद करून दिवपाक सोदतां की तेन्ना बीजेपीन सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स 26,000 रुपया 10 ग्रामाचे 2015 1.5 लाख करोड रुपया रेज केल्ले. 26,000 आसतना आज 2000 आयचे गोल्ड प्राइस जर आमी पळयत जाल्यार 1.5 लाख रुपया 10 ग्रामाचे जाला. आणि टॅक्स पेयर नाव विल बी फोर्स्ड टू रिपे दीज बॉन्ड्स एट अ इन्फ्लेटेड प्राइस. सो ह्या नरेंद्र मोदीन देशाच्या जनतेक अक्षरशः फटयले. नाका आशिल्ले ताणें लोकांक तेन्ना थाळी वाजय म्हणून सांगल्यो. लोकांनी थंय थाळी वाजयल्यो. तेणें जे इकॉनॉमिक पॉलिसीज ऑफ डिमॉनिटायझेशन केले त्या डिमॉनिटायझेशन कितलेशे बारीक बारीक व्यापारी बारीक बारीक उद्योग लोकांचे बंद पडले. लोक काबार झाले. सो दिस भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हांचे कडेन कोणूच इकॉनॉमिस्ट ना. हांचे कडेन इंटेलिजंट लोक ना. म्हणून ही आज परिस्थिती आमच्या देशाची जाल्ली आसा. फुडें आमचे खासदार डिटेलान तुमच्या मुखार दवरतले. पूण जेन्ना एका देशाचो प्रधानमंत्री सांगता की कुकिंग ऑयल तुम्ही कमी करा वापर, हाजो अर्थ दॅट द इकॉनॉमी ऑफ द कंट्री हॅज कंप्लिटली कोलॅप्स. कित्याक मनीस जर तर जगतलो जाल्यार मनशाक जेवण हें गरजेचें. आज मनीस जर तर धांवपळ करता जाल्यार ती आपल्या पोटा पाण्याक लागून करता. आणि जे आज आमी कितें खातात ताचे बेजीक जर तर रॉ मटेरियल कितें आसत जाल्यार दॅट इज कुकिंग ऑयल. आणि वायट दिसता की ह्या देशाचो प्रधानमंत्री जाका शिक्षण ना तो आज आमकां सांगता की कुकिंग ऑयल तुमी वापर कमी करा. ताचें खरें कारण म्हणल्यार कित्याक आज कुकिंग ऑयलाचो प्रायस जर आमी पळयत तर तो आज स्काय रॉकेट जाल्लो आसा. Mustard oil today is at 189 rupees per kg. Soya is at 159 rupees per kg. Sunflower is at 1,534 rupees for 10 kg as on May 2026. So already families are burdened because of this inflation. So म्हाका दिसता ह्या बीजेपीन इलेक्शन रिलेटेड फोकस आपलो शिफ्ट करून ज्यो तांच्यो पॉलिसी फेलियर जाल्या हाचेर फोकस करपाची आज गरज आसा. आमी मोदीजी कडेन मागता की ताणें एक स्पेशल सेशन मागोवचें आनी काँग्रेस पक्षान जे इकॉनॉमिस्ट आसा किंवा काँग्रेस पक्षाचे जे लिडर आसा तांचे कडेन मातशी शीक घेवची, तांचे कडल्यान मातशें एडवायस घेवचो. आनी म्हाका दिसता देश सद्या ज्या संकटान आसा हो कसो बाबा भायर सरचो हो म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षाच्या विचारान काँग्रेस पक्षाच्या जे आमचे इकॉनॉमिस्ट आसात तांचे कडल्यान घेवचो. आनी म्हाका दिसता ही जी क्रायसीस आज निर्माण जाल्या ती म्हाका दिसता ह्या देशाच्या जनतेक तातूंतल्यान भायर काडचें. हांव मागता आमच्या खासदाराक की इन डिटेल आज इकॉनॉमिक पॉलिसी इकॉनॉमिक स्टेटस आमच्या देशाचो खंय पावला हें तुमच्या मुखार दवरचें. आनी म्हाका दिसता गोंय राज्य हांव सगळ्या लोकांक याद करून दिवपाक सोदता की हेच भारतीय जनता पार्टीचे लोक तेन्ना सांगताले की 35,000 कोटी रुपयाचो मायनिंग घोटाळा 35,000 कोटी रुपयाचो मायनिंग घोटाळा जालो. ते 35,000 खंय गेले आनी ते कोणे खाले हें आज मेरेन प्रमोद सावंत सांगना किंवा हे भारतीय जनता पार्टीचे लिडर सांगना. पूण आज काळाची गरज जर आमी फ्लॅशबॅकान जर वचून आज पळयत जाल्यार आमचो रुपी आज डिटोरिएट जाला. रुपी आज वीक जाला बिकॉज द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री हॅज रिड्यूस अँड वी आर जस्ट इम्पोर्टिंग
जर तर आज गोंयान समज जर तर एक्सपोर्ट ऑफ आयर्न ओर चालू आशिल्ले जाल्यार कदाचित दॅट फॉरेन एक्सचेंज वूड हॅव बीन बॅलन्स्ड. आनी म्हाका दिसता ह्या रॉंग पॉलिसीज रॉंग डिसिजनाक लागून गोंयचें मायनींग बंद जालें आनी आज गोंयान तांणी कोल हब केल्लो आसा. सो परत एकदा गोंयकारांक याद करून दिवपाक सोदता की आज गोंयची परिस्थिती रुपी जर तर आज आमचो वीक जाला तर गोवा ऑल्सो वॉज अ मेजर कॉन्ट्रिब्युटर टू द फॉरेन एक्सचेंज. नमस्कार. जशें आमच्या अध्यक्षान बाब अमितान एक्सप्लेन केला, हालींच बजेट सेशन जाल्लें आनी इन रिप्लाय टू द फायनान्स मिनिस्टर प्रधानमंत्री एक दीस सडनली आमकां मॅसेज आयली एकाक सुमार की तो हावजान येता म्हण. आयलो 17 मिनटाची भाशण वाचलें आनी गेलो. आनी तातूंत ताणें सांगलें की वी हॅव टू टायटन आवर बेल्ट्स. गैर पेटुल्ले आसा त्या खातीर, फ्युलाचे प्रॉब्लेम जाला, शॉर्टेज आसा, ऑस्टेरिटी मेजर्स अशें अशें म्हळें आनी 17 मिनटांनी सेशनांतलो हावजांतलो धांवलो तो. आनी रोखडेंच आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी ताणें सांगलें आमी डिस्कशन करया ताजेर. काल पळय तूं उलयल्या ताजेर आमी डिस्कशन करया कित्याक इट इज कन्सर्नींग पीपल ऑफ इंडिया. तुवें पळय कितें म्हणा तातूंत आमकां सगळ्यांक भंय लागता. तुवें खुबशें कितें सांगलां. गॅसीचो यूज मातसो उणो करा, फ्युअल यूज करा आनी जे कोविडाच्या टायमार जाल्ले पळय तसले मेजर्स घेवचे पडटले. सो हें कितें तें लोकांक स्पश्ट करून सांगया. ताणें रिफ्यूज केलें कित्याक सडनली तांकां कळून आयलें 5 स्टेटाचें इलेक्शन आसा आनी ताणें पळय स्टेटमेंट केलो तो तांकां मार पडपाचो आसा. आनी रोखडेंच जेन्ना आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीन डिस्कशन डिमांड केलें तेन्ना तांचे पळय स्पोक्स पर्सन आशिल्ले लिडर प्रेसाक सांगपाक लागले काँग्रेस लोकांच्या काळजा मनांनी भंय घालता म्हणून. भंय आमी घालूंक ना, भंय तुमी घाल्लो, तुमच्या प्रधानमंत्रीन घाल्लो. बट इलेक्शन येता म्हूण सडनली पलटी मारली आनी सांगलें 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी, आमची इकॉनॉमी स्ट्रॉंग आसा म्हण. आनी इलेक्शन जाता म्हणसर आतां हे 5 स्टेटाचे तो ऑस्टेरिटी मेजर्स ताणें अनावन्स केल्या. म्हणजे येदी व्हडली फोटी मारल्यो तुवें आमच्या लोकांक, आमच्या देशाक. इलेक्शन जाता म्हणल्यार पलटी मारली. 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया म्हणटा पळय. 1947 एक सुई मॅन्युफॅक्चर करपाक कापासत नाशिल्ली पळय, थंयसान आमचे डिफरंट प्रधानमंत्री जावं पंडीत जवाहरलाल नेहरू, जावं इंदिरा गांधी, जावं राजीव गांधी, मनमोहन सिंग, मोदी 90s नरसिंह राव, सगळ्यांनी अशी कॉन्ट्रिब्यूट करून इतले आमी इकॉनॉमी वाडयल्ली, डेव्हलपमेंट केल्लो. जावं एड्युकेशन सेक्टर, जावं त्यो IIT, जावं IIM, जावं IISc, वर्ल्ड क्लास इन्स्टिट्यूशन इन एड्युकेशन, जावं इन एटॉमिक एनर्जी, एम्स, असले सगळ्या फिल्डान आमी प्रोग्रेस केल्ले. रेल्वेज, एअरपोर्ट्स, शिपिंग. जे 50s and 60s आमचे कडेन जेवण नाशिल्लें, जेन्ना अमेरिका आमकां पादेशेर करपाक लागले तेन्ना श्रीमती इंदिरा गांधीन ग्रीन रिव्होल्युशन केलें, फाटाफाट व्हायट रेव्होल्युशन केलें. आमकां एक इंडिपेंडंट कंट्री, सॉवरेन, इकॉनॉमिकली स्ट्रॉंग कंट्री करून काडली. राजीव गांधी येवन लेड द फाउंडेशन ऑफ IT रेव्होल्युशन. जेन्ना 1989, 90, 91 असली क्रायसीस जाली की तेन्नाचो प्रधानमंत्री चंद्रशेखरान आमचे भांगार गिरवी धरचे पडले. तेन्ना
देवान आमकां असो एक धाडलो डॉक्टर मनमोहन सिंग की आमकां तातूंतले क्रायसिसांतले भायरूच काडूंक ना, बट इकॉनॉमीक लिबरलायझेशन करून आमकां एक स्ट्रॉंग इकॉनॉमिकली, आनी त्या खातीर हो म्हणपाक पावलो आयज 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी. आनी आतां सडनली सांगता तो हे पळय मेजर्स पळय केल्या, 70 साल में क्या किया, यू आर टेकिंग अस बॅक टू 1947. 2-3 वर्सां जाली तूं विकसीत भारत 2047 पळय म्हणटा, यू आर टेकिंग अस बॅक टू 1947. तुका हिस्ट्री इतिहासान कितें याद करतले की यू टर्न द क्लॉक बॅक. जेवण उणें करा, गॅस उणी करा, पेट्रोल डिझल उणें करा, सगळें उणें करा. जशें अध्यक्षान सांगलां आमच्या, तुमचे पळय इव्हेंट जाता ते पयले बंद करा. फिल्म फेस्टिवलाक कितले तुमी कोटी मोडले आनी कितले 40% कोणाच्या पॉकेटान गेले. काजू फेस्टिवल कोणाच्या पॉकेटान गेले. समर फेस्टिवल केले मोरमुगांव, कोणाच्या पॉकेटान गेले पयशे. सो हे पळय सगळे इव्हेंट मॅनेजमेंट करतात. पयले तुमी खावपाचें बंद करात. नेक्स्ट म्हळ्यार फार्मिंगान गो इंटू ऑर्गेनीक फार्मिंग ऑर नॅचरल फार्मिंग म्हणा प्रधानमंत्री. जेन्ना कोविड जाल्ले तेन्ना प्रधानमंत्रीन म्हणलें भारत को आत्मनिर्भर करना है. कितें केलें तुवें? ट्रेड डील सायन केले तुवें अमेरिकाक. आमचे पळय फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट सगळे रायट्स तुवें सरेंडर केल्ले आसा. कोण तुका ब्लॅकमेल करता आनी कित्याक ब्लॅकमेल करता हें अंधभक्तान विचारपाक जाय प्रधानमंत्रीक. तुजेर कोण प्रेशर घालता? वाय आर यू सरेंडरिंग टू अमेरिका? अशें कितें आसा ते एप्स्टीन फायलान की ते सांगता ते तूं आयकता? असलो कितें भंय आसा तुका एप्स्टीन फायलान? जेन्ना ही पळय क्रायसीस जाल्या, प्रधानमंत्री एडमीट करता इट इज रिलेटेड टू द वॉर. जाल्यार 2 दीस पयलीं घेर जावच्या पयलीं कोणें तुका बुद्ध दिली इस्रायलाक वचपाक? इतिहासान अशें केन्नाच जावं ना. वी आर अ न्यूट्रल कंट्री. इराण हॅज स्टूड बाय अस ड्युरींग क्रायसीस. तूं थंय वचोन यू हॅव टेकन पोजिशन, आनी त्या पोजिशनाक लागून आयज तेल येवपाचें डिफिकल्टी जाल्या. नाल्यार केन्ना जावंक नाशिल्लें. ऑल्सो कोविडाच्या टायमार आमच्या मुख्यमंत्रीन सांगुल्लें गोंय स्वयंपूर्ण करया म्हणून. सगळ्यांक याद आसतली. खूब लोकांनी तांणी शेतकामती करपाक निर्णय केलो. हांव जाणो आमच्या चिखलेच्या गांवान चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब म्हूण घडोवन हाडलो. तातूंत तरणाटी आशिल्लीं, कॉलेजीन वचपी, इस्कॉलान शिकोवपी, कॉलेजीन शिकोवपी. तो क्लब अजुनूय चालू आसा. एंड टुडे 5th consecutive year तांणी thousands of square meters of barren land have been brought under cultivation. सो ह्या सरकारान कितें केलें? कोविडाच्या टायमार सगळे कॉलेजीच्या इस्कॉलाच्या टिचरींक एकान गांवान धाडले. तुमकां याद आसतली. हांव पर्सनली इंटरेक्ट जालां त्या टिचरां कडेन आनी सगळ्या पंचायताक सांगलें तुमी प्लॅन करा म्हण, स्वयंपूर्ण एक विलेज करया म्हण. कितें जालें? खंय गेले ते? वेर इज दॅट स्टडी? वेर हॅज दॅट एफर्ट गॉन? सो पळोवंक वयशी जाल्यार बीजेपी सरकार हो डबल इंजीन सरकार टोटल फेल जाल्लो आसा. ते एडमीट करतात दॅट दे कुड नॉट रन द कंट्री. इकॉनॉमी हॅज बीन डिस्ट्रॉयड, डिवास्टेटेड. जो प्रधानमंत्री सांगता हें करा म्हण ऑस्टेरिटी मेजर्स आनी स्वता 5 कंट्रीज भोंवपाक वता, जाल्यार हे प्रधानमंत्री कितें म्हणपाचें? नेदरलँड्स आनी खंय खंय भोंवपाक वता इन दीस ट्रायिंग टायम्स. जाय जाल्यार तूं इराणाक वच आनी सांग सॉरी मिस्टेक जाली.
वॉच, ड्राईव्ह डाऊन टू लिडर ऑफ ऑपोजिशन्स हाऊस आणि सांग बाबा मिस्टेक झाली, इतली वर्सां एब्यूज केलो. आता तुमचे आसा जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलां, यू हॅव गॉट गुड इकॉनॉमिस्ट, मातशें तांकां सांग आपणाक गायड कर म्हण. आपुणूय शिकूंक ना आनी आमचेय शिकुल्लें ना म्हण मंत्रिमंडळान मातशें तुमचें सांगात कशें करपाचें पळय तें. जेन्ना डिमॉनिटायझेशन केल्लें, डॉक्टर मनमोहन सांगलें रोखडेंच 2% GDP पडली म्हण, आनी ताका इतलो ताणें अटॅक केलो. 1 वर्स जाता म्हणल्यार 2% GDP पडली. इकॉनॉमिस्ट आसा, RBIचो गव्हर्नर पासून सोडून गेलो. काल पयलं आसतलें तुमी, एक मिनिस्टर इन बिहार तो सांगता एड्युकेशन इज नॉट प्रायोरिटी, एड्युकेशन इज नॉट इम्पॉर्टंट. मागीर कितें उरलां? सो हांव आमच्या गोंयच्या लोकांक सांगता, वी हॅव टू सर्वायव्ह. ह्या सरकाराचेर डिपेंड जालें जाल्यार आमचें कांय जावपा ना. आनी जेन्ना सरकार फेल जाता, सगल्यांक गोंयच्या लोकांक, भावा भयण्यांक एक रिक्वेस्ट करता, विनंती करता, जेन्ना गोंयच्या सरकाराचो अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत ट्रॅक रिकॉर्ड आसा, जेन्ना फेल जाता तेन्ना हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लिमां भितर झगडीं लायतलो. जेन्ना प्रधानमंत्रीन बजेट स्पिचाच्या टायमार सांगुल्लें मातशें टायटन युअर बेल्ट्स, रोखडेंच तांणी तो खट्टर म्हणटा ताका हाडलेलो. आनीक कोणाक हाडीत सांगपाक जायना. काल पळय ताजी स्पीच, ताजी ती स्टिरियोटायप. दॅट मिन्स लोकांक आतां इकॉनॉमिकली, वेदर एम्प्लॉयमेंट, आमकां जेवपाक, खावपाक, ट्रॅव्हलिंगाक, सगळे डेयली लायफान आमकां त्रास जावपाचो आसा आनी डायवर्ट करपाक ते झगडीं लावपाक स्टार्ट करतले. तर हें आमी याद धरया. गोंयकार पिशेनी आमी शिडूक रावया. देव बरें कर. तुम्ही पार्लमेंटांचं वयल्या लेवलचेर कितें चल्लां तुमकां खबर आसा. प्रायम मिनिस्टर येता आनी सांगता की तुमी फ्यूल हे करात, वापरपाचें कमी करात, तेल वापरपाचें कमी करात म्हणून सांगता, भायर वचूं नाकात. देशाची परिस्थिती आज खरोखर इतकी घातक आनी डेंजरस आसा काय कितें? एक विजन आसता सरकाराक, लिडराक विजन आसता. हाका कसलें विजन आसा? विजनलेस, डायरेक्शनलेस. तो सदांच कितें सांगतलो न्ही, 10 वर्सां 15 वर्सां फुडें हें करून दाखयतलो म्हणटा आपूण. कित्याक ताका आपणाचेरूच स्वता गॅरंटी ना की थंय आपूण पावतलो काय ना तें. 2019 सांगुल्लें की 2024 पासून 2019 पासून जे इलेक्शन जाल्लें थंय फार्मराचो इनकम डबल करता म्हण. 2026 जालें, फार्मरांक बाबड्यांक बिकेक लायिल्ले आसा आनी आतां तो सांगता फर्टिलायझर यूज करिनाका म्हण. ताणेंच सांगुल्लें फार्मिंग डबल करता इनकम म्हण. आयज तो सांगता डोंट यूज फर्टिलायझर. ही हॅज नो विजन. जे विजन आशिल्लें काँग्रेसचे लिडर जेन्ना सुई मॅन्युफॅक्चर करूंक कापासतात नाशिल्ली, थंय सान पंडीत जवाहरलाल नेहरू जावं सक्सेसीव प्रायम मिनिस्टर, जावं इंदिरा गांधीजी, जावं आमचो राजीव गांधीजी, मनमोहन सिंग, खंय हाडली कंट्री. जेन्ना 2008 क्रायसीस जाल्लें, आख्ख्या संवसाराक इकॉनॉमी वॉज डिवास्टेटेड. ते 10 ते 15 वर्सांनी हें जाता खंय. जेन्ना कॉस्ट ऑफ द बॅरल, क्रूड बॅरल वॉज $160, तेन्ना आमच्या इंडियेक कॉस्ट ऑफ डिझल अँड पेट्रोल पर लिटर वॉज 59 रुपीज. आनी तेन्ना हाणें आवाज केल्लो. तेन्ना आमचो गॅसीचो प्रायस आशिल्लो 450 पर सिलिंडर. जेन्ना क्रूड ऑयल पडलें, 10 वर्सां तुवें मजा काडली, आमकां सारकें पिवन काडलें तुवें. शेमरांचेर तुवें पावयलें डिझल आनी पेट्रोल, कांयच चुचुरे करूंक ना लोकांचे. आनी आतां ती परिस्थिती जाल्या, सबसिडी दी, 60 रुपयांनी दी कापासतात आसा जाल्यार, इतली 10 वर्सां मागीर पयशे खाल्या लोकांचे, ते परते दी लोकांक. एप्लाय द बॉम्ब. हांगासान कितें जावपाचें खबर ना, बिकॉज दे आर विजनलेस.
मी ताजे परिस्थिती सध्या इतली बिकट आसा कारण तुम्ही त्या पोझिशनाचेर आसा तुमकां कितें दिसता सध्याची परिस्थिती देशाची कशी आसा? इट इज बॅड. प्रधानमंत्री स्वता पळय एडमीट करता, एकूच वायट दिसता कितें ताणें एडमीट केलें बजेट सेशनान. आनी जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन दुसऱ्या दिसा श्री राहुल गांधी रिक्वेस्ट केलो स्पिकराक आमचें एक डिस्कशन करया बिकॉज दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपीक जें काल प्रधानमंत्री उलयला ताजेर डिस्कशन जावपाकूच जाय. आमी इंडियेच्या लोकांक रेडी करया, मेंटली प्रिपेर करया कितें जावपाचें आसा तें. कशेंच एलाव करूंक ना डिस्कशन, कित्याक मे बी आफ्टर थॉट तांचे जाल्यार अरे ती मिस्टेक जाली स्पीच करून. कित्याक 5 इलेक्शनां येवपा 5 स्टेटान इलेक्शनां येवपाचीं आनी इलेक्शन जातकूच ते सांगता परिस्थिती सारकी बाद जाल्ली आसा. बट इलेक्शनाच्या टायमार प्रचार करतना सांगताले 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी, गूड इकॉनॉमी, ऑपोजिशन फटी मारता म्हण. आनी इलेक्शन जातकूच परते एडमीट करता. सो तूं स्वताच्या लोकांक जर फटी मारता दॅट मिन्स द व्हेरी फॅक्ट जेन्ना एक प्रधानमंत्री एडमीट करता दॅट मिन्स सिट्युएशन इज व्हेरी बॅड. दिस इज द ओनली सोल्युशन जे प्रधानमंत्र्यांनी सांगिल्लें आसा तेच सोल्युशन आसा की ना, दॅट इज एक लॅकिंग एड्युकेशन म्हणटा पळय तें, लॅकिंग सम थॉट प्रोसेस. आमी सदां म्हणटा तुवें 10 वर्सां 11 वर्सां जालीं ऑपोजिशनाक इतले एब्यूज केल्या, बरें आमी विसरपाक रेडी आसा, चल यो बस सांग जाली मिस्टेक आपणाची, आपणाक आतां गायड करा म्हणून. वी हॅव गॉट गुड इकॉनॉमिस्ट. वच कसली कसली नांवां आसा आमचे कडेन, पार्लमेंटान बसतात ते तुका चॅकमेट करतात. तो चॅकमेट करतकच तांचे रिडी धाडटा तो. जावं पी चिदंबरम, जावं असले कितलेच आमचे कडेन हें आसा. जेन्ना 2 वर्सां पयलीं राहुल गांधीन सांगुल्लें पळय इकॉनॉमी इज बॅड, तो काय अटॅक करपाक लागलो. एक्सेप्ट इट, यो म्हणचे बस आपणाक गायड कर. इगो इज किलिंग दिस मॅन. असं सोल्युशन ताचे कडेन ना सोल्युशन न्ही. ताचे कडेन इतलो इगो आसा न्ही की तो ही इज नॉट रेडी टू टॉक टू द ऑपोजिशन. सांग ऑपोजिशनाक आपय बसया म्हणजे आपणाक गायड कर, सोल्युशन दी, वी विल गिव्ह. सी जस्ट टू एड टू वॉट क्वेश्चन यू हॅव रेज्ड, तुम्ही विचारलें की दिस इज नॉट जस्ट मियर अ प्रेस कॉन्फरन्स, पूण एका देशाचो प्रधानमंत्री जेन्ना ऑस्टेरिटी मेजर्स एडॉप्ट करा म्हणून सांगता आणि तुम्ही प्रश्न विचारलो की खरेंच देशाची आज परिस्थिती वायट आसा काय कितें. खरेंच आज परिस्थिती वायट आसा हाचे इन डेप्थ म्हणल्यार सी डॉलर, इफ यू सी डॉलर डेप्रिशिएट जायत आसा इन टर्म्स ऑफ रुपीज. आज पळय तुम्ही तुमच्या माध्यमांतल्यान पळय आमी लोकां कडेन आज कम्युनिकेट करता. आय कॅन सी टॉप ब्रँड्स फोन्स हियर, दीस जस्ट एसेंबल्ड इन इंडिया. 100% components are not manufactured in India. आज डॉलर इन्फ्लेशन जावप हाचो अर्थ कितें की देश आमचो जो आसा पळय रॉ मटेरियल इज इम्पोर्टेड इन टू इंडिया. आमचो प्रधानमंत्री सांगता की मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पळय तो हाडपाक सोदता किंवा जो फेल जालो ताचो कॉन्सेप्ट, हाचे बेजीक raw materialच्या prices have skyrocketed. So what will happen in turn? Ki industry slowly will shut down. The moment industry shut down, unemployment in the country will increase. दुसरे भांगराचे पळय तो सांगता की stop buying gold. The basic reason is जेन्ना हे सरकारान जेन्ना आयले आणि 2015 तांणी ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड रुपया सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड्स उबारले. एट वॉट रेट? एट 26,000 rupees 10 grams. Today the gold has gone to 1,50,000 rupees per 10 grams. So imagine that 1.5 lakh crore which was raised by mere of bonds has multiplied by 6 times. That 1.5 lakh has gone to 9 lakh crores. कोण रिपे करता ते? वी आर रिपेइंग इट बाय टर्म्स ऑफ टॅक्स पेयर्स. एक्सचेकर इज रिपेइंग दॅट बॉन्ड्स. सो फाल्यां
एव्हरीथिंग इज गोइंग टू गो अप. आज क्रूड ऑइल, तुझी कुकिंग ऑइल वाढली, तुझे आज बेसिक रॉ मटेरियल वाढलें. हू इज एट लॉस? जो मनीस पे करता कितें गुड्स घेवपाक, ही इज द सफरर. आतां गोवा बिईंग अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन, इमॅजिन करा की आमचो आज हॉटेल इंडस्ट्रीन, टुरिझम म्हणटकीच हॉटेल इंडस्ट्री आयली. आज गॅस सिलिंडर, कमर्शियल गॅस सिलिंडर जो आसा तो 1,550 रुपयासून 3,150 पावलो. फ्रॉम जानेवारी 2026 टू मे 2026. सो गोंयची रेस्टॉरंटार आर गॅस्पिंग फॉर सर्वायवल बिकॉज गोवा बिईंग अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन with 3,150 rupees per cylinder, it is going to slow down your tourism. So ultimately, people are going to affect by this. जो पळय आज तुम्ही प्रश्न घेतला की खरेंच आज आमचो देश वो धोक्यान आसा, बिकॉज अल्टिमेटली एवरीथिंग इज लिंक्ड टू क्रूड ऑयल आसतले, टू मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री आसतली. म्हाका सांग, गेल्ल्या 12.5 वर्सां जाली हो प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया म्हणटा. डू यू नो दॅट देर इज अ स्टील कॅपिंग फॉर एक्सपोर्ट्स टुडे? if India has to be a global manufacturing hub, then the import parity on steel has to be removed. आज देशान स्टील जे मेळटा ते काही 2-3 क्रोनी मित्र आसा ह्या नरेंद्र मोदीचे, ते स्टील प्रायसीस कंट्रोल करता. आज जगा भितर इंडियेपेक्षा सवाय स्टील मेळटा. तूं कोरियाक वच, चायनाक वच, स्टील इज चीपर बाय ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज पर टन. बट बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट पॅरिटी ड्युटी इट बिकम्स अनवायबल टू गेट स्टील इन टू इंडिया. सो तूं मॅन्युफॅक्चरिंग हब कसो करतलो देशान? दुसरें, वी ऑल नो दॅट वी आर डिपेंडंट ऑन ऑयल फॉर एनर्जी नीड्स ऑर अवर सिक्युरिटी. आतां हांव तुमकां याद करपाक सोदतां की जेन्ना UPAचें सरकार आशिल्लें तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट स्टार्टेड सिव्हिल न्युक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इन 2009. पूण ह्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारान तो प्रोग्राम हॅज टेकन टू बॅकसीट आणि ताचेर कांयच क्रेडिबिलिटी प्रोग्रेस जावना. वाय? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हेल्प हीज क्रोनी फ्रेंड अंबानी, because 85% of the energy needs is dependent on crude oil today. या गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक एनर्जी सेक्युरिटी म्हणल्यार कितें तें खबर तरी आसा ताका? टुडे गोवा हॅज नो एनर्जी. वी बाय इलेक्ट्रिसिटी. 100% इलेक्ट्रिसिटी इज बॉट बाय नेबरिंग स्टेट्स. Does Goa have any plan for energy security? Does he even understand what is energy security or manufacturing of energy? In last 12 years, there is not 12, I think 14 years, there is no attempt from Pramod Sawant or this BJP government to work on creating any energy security for Goa, in spite Goa being a coastal state. But when our government comes in 2027, I assure the people of Goa that we will work on energy security and we will get the electricity prices down by 40%. This is our vision. This government has got no vision at all. They don't have economists with them. अरे this is like some roadside चायवाला policies मरे, की तुम्ही भांगार घेवपाचे बंद करा, क्रूड ऑयल पेट्रोल वापरपाचे बंद करा. कितें? Are we going in like he said की 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी करपाचो ही आमची पॉलिसी? वी कॉल अवरसेल्फ द 3rd लार्जेस्ट इकॉनॉमी. आणि कितें? जेवण कमी करा, कुकिंग ऑयल यूज करा. अमित बाबा आता इतलें जरी सांगलें, सो लोक अजून त्याच सरकाराक कित्याक इलेक्ट करून हाडटा? सो लोकांक कितें ऑप्शन? हें आतां मातशें आमचें जे पळय आमी आज मुखार मांडलां हें सगळें लोकां मेरेन पावयात. बिकॉज please understand, this is not mere a press conference. This is a serious disaster this country is in. Every individual, every Goan has to understand this. ते पळय तूं एक क्वेश्चन विचारला ताका एक थोडक्यानूच हांव सांगता आनी सगळ्यांक आमकां खबर आहा. ल्हानपणां इश्कोलान आमकां शिकयल्लें, you can fool some of the people some of the time. You can fool some of the people all the time. You can fool all the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time.
ही तांची आतां सर्कल काबार जाल्ले आसा आनी जशें म्हणा ह्या सरकाराक देर इज नो विजन ओन्ली कमिशन. पण सेम फाटले 5 स्टेटीचे जे इलेक्शन जाले तितून काँग्रेसचे परफॉर्मन्स तशे बरे दिसूंक ना आमकां. ना तातूंत इलेक्शन कमिशनाचें परफॉर्मन्स बरें आसा. 2 स्टेटी जिखले ते. ताचे पयलीं हरियाणा, महाराष्ट्र आनी गुजरात आनी दिल्ली जिखल्या. बट आतां गोंयचें इलेक्शन येवपाचें आसा सर. सो तुमी अशेंच रावतले काय तुमी ताचेर कितें एक्शन घेतले? बिकॉज तुमी इलेक्शन कमिशनाचेर घातले आतां. सो ताचेर मेजरेबल एक्शन्स कितें तुमचे कडल्यान दिश्टी पडटली? You will see it. You will see concrete actions. आमचे जे एका बुथार BLA 1, BLA 2 आसा पळय, डेफिनेटली दॅट रिजल्ट will show. And Congress was the only party, and you all have covered it during SIR. You have seen how many complaints we have filed, how many wrongdoings we brought to the notice of the CEO, and after rigorous, because I used to personally attend those meetings, जे लोकांचे तांणी लेजिटिमेट वोटर्स कापपाचो एक प्रयत्न चल्लेलो, स्पेशली इन हीज एरिया मुर्मुगांव तालुका. इफ हॅव सीन 30,000 voters have been deleted in that area. Earlier that figure was close to 50,000. Then we intervened, we had put people there, आम्ही tables घातिले लोकांक help करून, then the figure has come down by almost 20,000 voters. So they had started a process of repeating what happened in Bihar or in West Bengal. But this time, if you see that Congress party has actively participated in the SIR process which happened in Goa. आनी तांकां भंय आसा म्हण हातून कळटा. एक फोंडेचें इलेक्शन सक्सेसफुली कॅन्सील केलें विथ हेल्प ऑफ इलेक्शन कमिशन. आनी दुसरें म्युनिसिपॅलिटी इलेक्शन कित्याक अनावन्स करिना? इफ यू बिलीव इन डेमोक्रेसी, इट इज ओवर ड्यू. ब्रिंग द म्युनिसिपॅलिटी इलेक्शन, वी वील शो यू. बीजेपी सदांच काँग्रेसीक ब्लेम करताले की तेंच्यांनी हे हाडले एमर्जन्सी काळ हाडलो म्हणून. सो आतां सद्याक त्या सिच्युएशनाचेर बीजेपी पावता कशें दिसता? पळय, ते कंप्लिटली नॉट कनेक्टेड एट ऑल. आयज पळय तो कितें करता, तो स्वता सांगतालो 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी स्ट्रॉंग आसा, जाल्यार सडनली अशें कितें जालें की तो म्हणटा दीज आर ऑल इमर्जन्सी मेजर्स. सो एमर्जन्सी येता कशें दिसता? अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी. तेन्नाचे डिफरंट आशिल्ले. देवर एटॅक्स, इंटरनल सबोटाज जाताले. हें कितें? हें स्वता तोच सबोटाज करता. सरकारूच आमचें लायफ सबोटाज करता. गिरीश गावडेचं एक प्रकरण आता चालू आहे. तो मेला पाहिजे, तो गेले गव्या रेड्याने मारला म्हणून असा इश्यू चालू आहे. कितें रावतून कितें पडटा? पळय, जेन्ना आमचे वायल्ड लायफाचे इश्यू येता, फुडें गोंयान वायल्ड लायफाचो जो इश्यू येता, तेन्ना ह्या सरकारान they have always taken measures against the conservation of wildlife and forest. त्यांनी सांगपाची गरज ना. फॉरेस्टर काबारूच केली सगळे. कारापूरचे एक वन इश्यू. सो आख्खे गोंयभर हांणी काबार केल्ले आसा. टायगर मेलो एक, ताजेर आयज पासून सारको रिपोर्ट येना. आयज तर वायल्ड लायफ सेंच्युरी डिक्लेअर तर केल्लें जाल्यार हें प्रॉब्लेम जावपाचें न्ही. तुमकां मेगा प्रोजेक्ट खंय हाडपाक जाय? आमचे वायल्ड लायफ खंय वतले? ते पळय मेला, ताचो पयलो रिपोर्ट येवन ते आतां कवर अप करपाक सोदता. इट्स अ फॅक्ट. दे ट्रायिंग टू कवर अप. लोकांक सगळी खबर आसा. आणि एक जस्ट रिलेटेड टू दीस, हो AIचो जमाना, आणि AIच्या जमान्यान फेक नॅरेटिव्ह स्प्रेड करपाक BJP इज व्हेरी वेल नोन. जस्ट बिफोर द प्रेस कॉन्फरन्स आमचे आमदार ही कुडंट कम बिकॉज ही इज बिझी इन अ मॅटर. ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरान म्हाका एक पोस्ट धाडलो, आणि दॅट पोस्ट इज ऑफ द हिंदू न्यूजपेपर. इंदिरा गांधीचो ताचेर फोटो घालून एक रॉंग फेक नॅरेटिव्ह चलोवपाचो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी करता. सो म्हजी लोकां कडेन एकूच अपील आसा की ह्या AIच्या जमान्यान असले पळय जे व्हॉट्सॅप फॉरवर्ड्स येता पळय ताचेर बिलीव करचें न्ही. नाल्यार बेस्ट थिंग तुका सोल्युशन दिता, तो डावनलोड करा, ChatGPTचेर घाला आनी विचारा वेदर दिस इज ट्रू ऑर नो. ChatGPT will tell you whether that is fake or real. So I think
BJP is known as a propaganda machine. They will try to do all sort of these wrongdoings just to save their skin. Because याद करा की हे वॉर स्टार्ट झाले फेब्रुवारी 2026. Modi government prioritized state elections which happened in the month of April and May 2026 over crisis preparation. आणि आता तो रट्टा saying that postpone आता austerity measures तुम्ही adopt करा. So I think this shows that the government has completely failed and this exposes their failure. ओके अमित गिरीश डॉक्टर तुमकां जॉईन जावपाचे अशे रुमर्स करतात ते सेपरेट करूया मरे आचो तुका बीन सांगला तुका बीन सांगला काय म्हणटा सेमाचे एक मेसेज चलता कितें हे टेम्पलां बांदपाचे हेजेर तुमी कितें हांवें ते कवर केलां न्ही जेन्ना इकॉनॉमी फेल जातली जे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यो रेप केसीस ज्यो मर्डर केसीस वाडटल्यो तेन्ना एक नॅरेटीव तयार करतलो तयार आसा तांचे कडेन असले वाद विवाद करपाक फक्त झगडी लावपाक आनी काय. अरे खापरेश्वर मोडटाले तेन्ना खंय आशिल्लो प्रमोद सावंत हो प्रश्नाक विचार हांवें सांगला म्हणून तो आज देऊळ बांदया म्हणटा खापरेश्वर मोडटा खंय आसलो प्रमोद सावंत बट ते रुमर्स बदली रे गिरीश तुमकां जॉईन जावपाक